जुदासान 30 नाण्या खातीर जेजूक विक्रीत केलो आनी त्या 30 नाण्यांची थोडी आमच्या मदें आसा. जेजूक विक्रीत केलो सभा क्रिस्तांवांनी मीस सांडून देवाचें उतर सोडून सक्रामेंत तिरस्कार करून जेजूकच विक्रीत केलो. जुदासा विशीं आमकां राग येता. त्या नाण्यांतले चिल्लर पयशे बोशा तुमच्या आनी म्हज्या जिणेंत आसात. तूं जुदास इस्कारियोत, पूण आमी नांवां इल्लीशीं बदलिल्या, आलकुंदी बदलिला. पूण तुवें केल्लेंच केलां, जाल्यार नव्या रितीन केलां. तुवें घेतिल्लीं 30 नाणी ती डिमॉनिटायज जावनात, जावंक आमी सोडूनात, अजून चालतेर आसात. जेजूक विक्रीत केल्लें कोणें? सबार ताका दुस्मान आशिल्ले, पूण विक्रीत केल्लें ताच्याच शिसान. जुदासान 30 नाण्या खातीर जेजूक विक्रीत केलो, पूण त्या 30 नाण्यांची मुळां परन्यासोल्ल्यान दिसून येतात आनी त्या 30 नाण्यांची थोडी आमच्या मदें आसात. मोगाच्यान जुदासान 30 नाण्यांनी जेजूक विक्रीत केलो, पूण त्या 30 नाण्याची मुळां परन्यासोल्ल्यान दिसून येतात आनी त्या नाण्याची फळां आमच्या मदें आसात. जुदासान 30 रुपयाच्या नाण्याक जेजूक विक्रीत केलो. आदाम आनी एवेन एका फळाच्या आशेन देवाक विक्रीत केलो. जुदासान 30 रुपयाच्या नाण्याक जेजूक विक्रीत केलो आनी कायनान मसरान भरून आपल्या भावा आबेलाक विक्रीत केलो. जुदासान 30 नाण्या खातीर जेजूक विक्रीत केलो. सोदोम आनी गोमोराच्या लोकांनी पदकांत बुडोवन देवाक विक्रीत केलो. जुदासान 30 नाण्या खातीर जेजूक विक्रीत केलो. जुजेच्या भावांनी द्वेशान भरून आपल्या भावाक विक्रीत केलो. जुदासान 30 नाण्या खातीर जेजूक विक्रीत केलो आनी दालिलान दुस्मानांच्या मोगान सामसावाक विक्रीत केलो. जुदासान 30 नाण्या खातीर जेजूक विक्रीत केलो आनी सावलान आपल्या उत्तराधिकारी दाविदाक विक्रीत केलो. जुदासान 30 नाण्या जेजूक विक्रीत केलो आनी दाविदान कामोआतुरायक लागून उरियाक विक्रीत केलो. जुदासान 30 नाण्या खातीर जेजूक विक्रीत केलो. पेद्रून भियान 3 फावटी जेजूक विक्रीत केलो. 30 नाणी मोगाच्यो आमचे मदें इंगोवन आसात. जुदासान 30 नाण्यांक जेजूक विक्रीत केलो. गोवान परकी स्त्रिये कडेन संबंद दवरून बायलेक विक्रीत केलो. जुदासान 30 नाण्या खातीर जेजूक विक्रीत केलो. बायलेन अनैतीक संबंद दवरून आपल्या दादल्याक विक्रीत केलो. जुदासान 30 नाण्या खातीर जेजूक विक्रीत केलो. आवय बापायनी वायट देख दिवन भुरग्यांक विक्रीत केलो. जुदासान 30 नाण्या खातीर जेजूक विक्रीत केलो. दादल्यान सोरोप येवन बायल भुरग्यांक कुटुंबाक विक्रीत केलो. जुदासान 30 नाण्या खातीर जेजूक विक्रीत केलो. सबार भाव भयणी आस्त बदका खातीर आवय बापाय भावां भयणीक तांणी विक्रीत केलें. जुदासान 30 नाण्या खातीर जेजूक विक्रीत केलो. सबार बिझनेस पार्टनरांनी पयशां खातीर एकामेका विक्रीत केलो. जुदासान 30 नाण्या खातीर जेजूक विक्रीत केलो. सबार पुतांनी बायल्या खातीर आवय बापायक विक्रीत केलो. जुदासान 30 नाण्या खातीर जेजूक विक्रीत केलो. सबार भुरग्यांनी उतार प्रायर आपल्या आवय बापाय सांडून घालून तांकां विक्रीत केलो. जुदासान 30 नाण्याक जेजूक विक्रीत केलो आनी थोड्यांनी फिरगजांनी स्थान माना खातीर भावार्थाकच विक्रीत केलो. जुदासान 30 नाण्या खातीर जेजूक विक्रीत केलो. हेर थोड्यांनी फारीक फोन घेवच्या खातीर क्रिस्तांवपणूच विक्रीत केलें. जुदासान 30 नाण्या खातीर जेजूक विक्रीत केलो. कांय जाणांनी राग काडच्या खातीर धार्मीक मुखेल्यांकच विक्रीत केलो. जुदासान 30 नाण्या खातीर जेजूक विक्रीत केलो. थोड्या याजक आनी धार्मिकांनी आपल्या स्कांदलाच्या जिणे वरवीं पवी सभेकच विक्रीत केलो. जुदासान 30 नाण्या खातीर जेजूक विक्रीत केलो. थोड्या चल्या चलयांनी मोगार पडून आपलो भावार्थ सांडून जेजूकच विक्रीत केलो. जुदासान 30 नाण्या खातीर जेजूक विक्रीत केलो. सभा क्रिस्तांवांनी मीस सांडून देवाचें उतर सोडून सक्रामेंत तिरस्कार करून जेजूकच विक्रीत केलो. जुदासा, तूं एकसुरो न्हय. तुजे सांगाती पाटलावदारी आजून आसा.
तूं जुदास इस्कारियोत पूण आमी नांवां इल्लींशीं बदलिल्ल्यान आल्कुंदी बदलिला पूण तुवें केल्लेंच केलां इल्लें नव्या रितीन केलां तुवें घेतिल्लीं 30 नाणी तीं डिमॉनिटायज जावनात जावंक आमी सोडूनात अजून चालतेर आसात जुदासा तूं एक सुरो न्हय मोगाच्या भावनांनी बेगीन आमी आमकांच विचारया जुदासा विशीं आमकां राग येता त्या नाणयांतले चिल्लर पयशे भोवशा तुमच्या आनी म्हज्या जिणेंत आसात आमेन